तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हांव चड उलयना, सगळे डांगी सरान सांगलेले आसा आनी आमचे झडपी मेंबर समीक्षान बायन सांगलेले आसा आनी तोच परत हांव विशय उलयना, कारण सगळ्यांक हेचो राग आसा आनी आमच्या सगळ्या उजगांवकारांक आनी सत्तरीकारांक सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो राग येयल्लो आसा। कारण हे तेंच्यांनी जे कितें केलें, हे लोकांनी जे तेच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो, नाका नाका ते केलें, तेजे बळी केली तर हे योग्य न्हू। हे तेंच्यांनी जे कितें केल्लें आसा पळय ते सामके तेंचे रोंग आसा आनी ते तेंकाच भोगचे पडटले आनी हांव ते गोष्टीचेर सामको तेंचेर निशेध करता। आनी हे जे पळय आमचे वाळपय आनी उजगांव जी लोक आसा, आमी सत्तरीनूच सद्या वोटिंगाक आमकां मतदारांक पडटा, तेन्ना आमी गोरवां न्हू, आमी सगळे मनीसूच आसा आनी तुजे कडेन जो म्हणटा तुजे कडेन एक गोरू पसूंक जावचें ना। आमकां सगळ्या लोकांक आमच्या बाबा पळयता, जे आरोग्याच्या बाबतीन आसूं जाल्यार आनी कसले गोश्टीन आसूं, सगळो जो मिनिस्टर जो आसा तो आमचो देव कसो आसा, तेज्या संरक्षणाक आमी सदींच उबे आसतले आनी असो प्रसंग येयला आमी सदींच तेज्या थंय सांगता थंय आमी वचून पयलीं उबे रावतले। हे म्हाजे सांगून 2 शब्द सोंपयता आनी हांव निशेध करता। हांगा सगळे जमलेले आमचे बाबाचे सगळे प्रेमी, कारण ही निषेध सभा अचानक एक आदले दिसा काळ ठरून आज जी घेता आनी हो जनसमुदाय येता, तेन्ना हांव तुमकां एकूच सांगूंक शकता की आमचे जे रिपोर्टर भाव आहा, आमचे मिडिया आहा, हांचे कडेन हांव मागता की आज जी ही सभा घेतल्या निषेध सभा, ही बाबाच्या जावं पीए जावं आनी कोण बाबा ही कोणाकूच खबर ना, हे तुमकां हांव ह्या देवाच्या प्रांगणान रावून सांगता की तुमी हेजेर विचार करचो। हो स्वता जावन ह्या लोकांनी निश्चय केला की आमी निषेध सभा घेवया म्हणून, तेन्ना कोणाकूच दिसता आसतलें आता बाबाचे जे विचार आसा, आज लोक बाबा जर हे 39 पळय म्हणटा न्ही, हे एका बाबान करूना, एका बाबाच्यान करपाक दुजो आनी ते ना, हे सगळ्या लोकांक खबर आहा, हे मोठे जाणकार आसा पळय हे सगळ्यांक खबर आसा, पूण हे मुद्दम हाडून थोडताना सोदता। आज हजारो लोकांचे जीव वाचोवपी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हे एकमेव अशें आहा, सबंद गोंयभर लोक उलयता। जर फाल्यां सकाळी सरकारान विश्वजीत राणे नासलो जायत जाल्यार सुद्दां हे खातें काडपाचें आनी विश्वजीत राणेक दिवपाचें अशें बारीक बारीक लोक उलयता, कारण हजारो लोकांचे आज तरी जीव वाचयल्या। आज आमच्या वाळपय मतदारसंघान आणि पर्या मतदारसंघान आज जे आमची रोजगाराची गंगा व्हांवता, ही सबंद बाकीच्या गोंयच्या लोकांक नाका जाल्या म्हणून हे चल्लां। आज तुम्ही त्याच्या बंगल्याचेर निषेध करपाक तुम्ही जेन्ना वयता तेन्ना आमी काही मोजके पळोवपाक गेल्ले लोक हे दाखयता वा 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 वा। अरे हांव तुमकां विचारता, जेन्ना विश्वजीत राणे हेल्थ खातें जेन्ना बरे भशेन चलयता तेन्ना तितून तेजे वायट शब्द उलयतना हे हेल्थाचे बरे विचार तुमच्या तोंडान कित्याक येना? कारण आज तांकां दिसता फक्त गोंयचे संबंध बाकीच्या लोकांक दिसता की फक्त वाळपय मतदारसंघ दिसता आनी पर्या मतदारसंघ दिसता। कित्याक लागून? कारण विश्वजीत राणे हो नंबर 1चेर काम करता हे सगळ्याक खबर, म्हणून आज जे लोक तेका वळपाक सोदता, आज तो देवा सारको गरीब लोकांचे रक्षण करता हे कोणाक खबर ना? हे सगळे लोक जाणा गोंयभर लोकांक खबर आसा। म्हणून आमकां खुबशे लोक सांगता अरे आमी फोंड्या रावता, आमी वास्को रावता आनी खंय रावता, आमी ह्या मतदारसंघान वोटींग हाडल्यार बरें। हे लोक कित्याक उलयता हेजो तुमी विचार करपाक जाय। आमी एकूच तुमकां सांगता, जेन्ना बाबा जेन्ना ज्या जाग्यार धोक्यार आसतलो त्या टायमार आमी ताका पावतले, हे आमी तुमकां सगळे उजगांवचे लोक बाबाक आमी आश्वासन दिता आनी आमी तेंच्या बरोबर रावतले बरें। विश्वजीत राणेचा विश्वजीत राणेचा बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हे आमी केन्नाच विसरूंक शकना आनी हे आमची उतरां येयल्या ती काळजाच्यान आमची उतरां काडल्या। हांव एकूच तुमचे कडेन मागता, साश्टांक नमस्कार करून सांगता की आमी सदोदीत विश्वजीत राणे बाबा हेच्या बरोबर रावचे पडटले आनी कोणाक आमी हांगा लागीं धरपाचो ना, कारण जाय ते लोक जाय ते उलयतले। म्हाका 2 शब्द उलयल्ल्या बद्दल उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आमी 2 शब्द म्हाजे सोंपयता। 39A हाच्या बद्दल तुमकां एखान एक पॉइंट सांगलेलो आसा, ताजेर हांव परत उलयना,
पुणून खंयचें आंदोलन खंयचो प्रोटेस्ट जर करतले जर ताका मर्यादा आसता, ताका जागी आसता आणि ही मर्यादा आणि हे जागे हांचे भान न दवरता त्यांच्या खाजगी प्रॉपर्टीचेर जे त्यांच्या बंगल्याचेर ज्यो घडामोडी जाले आणि जे वायट कामां जाली त्यांचे सगळ्यांचे आमी हांगासर निषेध करता परत आमचे हांगासर जे आमदार आसा माननीय विश्वजीत राणे सर आमदाराच्या परस ते मंत्री आसा विकास कामां त्यांच्या हातींसून कितें घडटा हे आमी सदांच पळयता आणि जेन्ना बरें कितें करपाचें आसता तेन्ना सगळे प्रोटेस्ट आनी आंदोलनां जायना पुणून खंय ना खंय तितून एकटो हो कोण जबाबदार ना आणि ते पळोवन सुद्धा ते खबर आसून सुद्धा त्याच्या खाजगी प्रॉपर्टीचेर जे तेंच्यांनी लोकांनी वचून केले त्या एकाच घडामोडीचेर आणि तेज्या सारखे अशे ज्यो घडामोडी आसा त्या सगळ्यांक आमी उसगांवच्या वतीनसून सगळे निषेध करता हेच्यान फुडें असली खंयचीच गजाल आमी खपन घेवची ना बाबा तुम आगे बढ़ो बाबा तुम आगे बढ़ो बाबा तुम आगे बढ़ो परत एकदा सांगता हे जी वाईट गजाल जी त्यांच्या बद्दल झाली त्या गजालीक आम्ही ही परत आमच्या पर्यंत पावच्या पहिली जसे आमचे डांगी सरान सांगला तसे आम्ही थंयसर पहिली त्यांना रक्षण करपाक उभे असतले काय ना आणि गरज पडटा त्यांना होच आवाज घेऊन आम्ही थंयसर वचपाक जाय हांव परत सगळे मुद्दे माडिना आमच्या सरपंचाक रिक्वेस्ट करता की तेणे 2 उतरां सांगची रोकडीच आम्ही मिटिंग घेवपाचे ठरले तेणीच नकार दिलो आयतारा सकाळ घेवपाची तेणीच नकार दिलो पण आम्ही उगी रावचे ना आता ज्या दिसा हांगासर जे दोनापावल जे घडले ज्या दिसा पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली म्हाका तरी दिसता पोलीस हितून कंप्लिटली फेल ठरले डिपार्टमेंट सारखे फेल ठरले कारण तेंच्यांनी ती ताका सिक्युरिटी दिवपाक जाय आसली ती दिवंक ना लोक म्हणतात कोण तरी हांव व्हिडिओ आयकलो कितें म्हणून की सिक्युरिटी म्हणटा ते आमकां ना लोकांकूय ना बाकीच्या कोणाकूय ना जाल्यार चलप कशी कॅबिनेट मिनिस्टर 2 नंबराच्या हेचेर असो मनीस आसलेलो पॉप्युलर मिनिस्टर जेणे ह्या जनते खातीर काम केले अशा मनशाक जर सिक्युरिटी ना जाल्यार आमच्या हांव म्हणना तर सर्वसाधारण मनशाचें कितें दुसऱ्यान हेचेर आमी विचार करपाचो जे पद्दतीन विश्वजीत राणेक दाबपाचो प्रयत्न चालू आसा जे पद्दतीन ताका खंय ना खंय तरी कमी करपाचो प्रयत्न चालू आसा ह्या आमी केन्नाच खपराक घेवचे ना केन्नाच कोणाचें आयकून घेवचे ना विश्वजीत राणेच्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावतले तो जे कितें डिसिजन घेता ते डिसिजन आमकां मान्य आसतलें आनी तेच्या फाटल्यान आमी रावतले दुसरो वायट दिसता कितें म्हणून की एखाद्या समज जर हेल्थान कितें जालें जेएमसी फाटल्या सरी हेल्थान हे जालें कोणाक तरी रिपोर्टराच्या आवयक ट्रिटमेंट दिलो ना तो बाबडो फोन कर केले आनी शेवटी विश्वजीताक फोन केलो तेणी डॉक्टराक विचारलें अरे जाला कितें तेजें तो आपणाक दिसतो फोन करता अरे परिस्थिती अशी की ते विचारलात म्हणून दुसरेच स्टायल म्हणजे तिने मरपाचे इतल्यो ज्यो सुविधा गव्हर्नमेंटान केल्या इतले जो खर्च केला लोकां खातीर ते ताका तिने मरपाचे फॉरेस्टाक खंय तरी उजो लागलो विश्वजीत राणेचे दुसरेच आपले फॉरेस्टान उजो लागलो विश्वजीत कितें चूड घेवन भोंवता हा हेचो जर एकंदर जर प्रकार जर पळयलो जाल्यार एखादी जी पळय ही आसता माय आसता घरान आनी माय कितें करता तर म्हणशी जाली जायत सून जेन्ना घरान येता तेन्ना सून आपल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वयता तेन्ना जगदंबा सून माय म्हणपाक हरकत ना तर ती कितें करता आसतना ती सगळ्यांक बरोबर जेन्ना घेवन वयता तेन्ना तिगेलें खंय तरी म्हत्व कमी जाता आता महत्व कमी जेन्ना जालें तेन्ना ती पयली कोणाक जर सांगता ते जायत जाल्यार घोवाक सांगता तेच्या पण हांव तें करता तें सारकें न्हू अशें करिना तशें करना अशें राव गे तूं कित्याक बेश्टी गडबड करता तो बायलेक विचारता अशें कांय घडोवंक ना तो मागीर तो आयकना जातकूच आपल्या पुताक सांगता
पूत दुसरा लग्न जावंक जाल्यार पुताक सांगता कारण तो लग्न जावना न्हू ताका बायलोचो अनुभव ना ताका सांगता आतां ताका सांगल्या नंतर तो बी हागे तूं मातशी वगीर राव गे तूं आनी जेर हें करूं नाका पळया आमी कितें जाता तें आयकना जा तूं लग्न केल्लें तुवें सांगता मागीर ती येता ती म्हणटा मातशें 4 दीस यो पळय घरा कडेन तुका थंड मातशें थंड रावन हें कर ती जेन्ना घरा कडेन वयता तेन्ना थंय बी तें आपले वाजंत्रे चालू करता आनी ती म्हणटा बाये गे तूं घरा कडेन चल आनी शेवटी निर्णय असो जाता की ही जी आसा आमची जी आई जी आहा ती सारकी ना तिका खंय तरी वृद्धाश्रमान धाडया हो निर्णय जाता दोस्तानो जेन्ना खंय तरी एक मनीस जेन्ना सगळ्या समजून जेन्ना सगळ्यांक घेवन बरोबर येता लोकांचे हर मार्गाचेर हर तेंचे जे डिफिकल्टी जाता ते सोडोवपाचे जेन्ना प्रयत्न करता त्या मनशाक खंय ना खंय तरी ओडपाचो प्रयत्न जाता हांव जास्त वेळ घेना आमचे सकाळच्यान लोक येयल्ले आसा आनी वताक रावल्ले आसा हांव जास्त न वेळ घेता आमी एकूच निश्चय करपाक जावो की आमी विश्वाजिताच्या फाटल्यान आसतले गरज पडल्यार समज जर जालें जाल्यार आमी बी सेक्युरिटी दितले तेणी जे सावड्ड्याचे उलयलां सावड्ड्याच्या 70चे उलयलां ते बी आमी खरें करतले तेजें संरक्षण करपाक जर आमकां जर कळ्ळें जाल्यार आमी तेज्या पयलीं तेज्या घरा कडेन वचून रावतले मरे म्हणून सांगता कोणी तेका कमी लेखचो न्ही आनी तो कोणाक अशें आदन कोणाक दिवना विश्वजीत राणे आमचो आमदार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार आमचो मिनिस्टर आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना दोस्तानो हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करुया हेज्यार फुडें बी मोठी मिटींग जावपाची आसतली जातली आहली बी पूण काय ती जाली ना आज तो येवपाचो आसलो ह्या औचित्य साधून आमी बी काही गोष्टी हे करपाचे प्रयत्न केले तरी तो मिटिंगे आसतो नासलो अशें ना पूण तरी सुद्दां आमी ठरयल्लें पूण तो आज येवंक ना मॅसेज घातली रातीच घातली खूब लोकांच्या मनात संभ्रम मिटींग आसा काय ना हो संभ्रम जालो तरी सुद्दां तुमी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावल्यात हांव तुमचें अभिनंदन करता आनी आमी एकूच निश्चय करतले की आमी विश्वजीत राणे फाटल्यान चट्टाणा सारखे पहाडा सारखे आमी उबे रावतले आनी तो जो डिसिजन थंय कितें घेता ते आमी मान्य करतले इतलें सांगून जे पुलिशेन हांव परत एकदां पुलिशेचें म्हणटा ज्या दिसा पुलिशेंची बग्याची भुमिका घेतली दोनापावल ही बग्याची भुमिका पुलीस खातें सबसेल फेल ठरलें हे जावंक फावना ताका लागून सरकारान हेजेर विचार करपाक जावो आमी बी हेजेर विचार करपाक जावो पुलीस खातें जर फेल ठरलें तर आमी तेजें रक्षण करतले इतलें सांगून आयच्या ह्या कार्यक्रमात ज्यांच्यांनी हांगा दोनापावल जो थिंगराणा घातलो तेजो धिक्कार करता आनी आमी तेंचो निशेध करता इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पुलीस खात्याचे हांगा फोंडा पुलीस आमचे हांगासले खूब कॉपरेटीव आसा बरोबर आसा आमच्या बरोबर आसा आनी ते काल जेन्ना कळ्ळें तेन्ना जेन्ना सहज जेन्ना म्हटलें तेंच्यांनी तांकां म्हटलें ट्राफीक मातशें पळोवपाची तुमी सुविधा करात जेणे करून लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून तेणी एका उतरान सांगलें काय भिनाका आमी सगळी वेवस्था करता म्हणून हांव तेंचे खूब खूब आभारी आसा आनी इतलें सांगून माझे 2 शब्द सोपयता आनी समीक्षा नायक आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य हिका विनंती करता की तेणे थोडक्यात 2 शब्द सांगचे हम तुम्हारे साथ हैं।